8 तारीख आनी आमकां गोंयच्या आनी सगळ्या संवसारभर आसलेले क्रिस्ती भावार्थ्यांक कॅथलिक्स तांकां गो व्हडलो दीस आयज सायबीण मांयची परब आमी करता. निश्कळोन गोड सांबाळली सायबीण आवय आनी निश्कळोन गोड सायबीण मांय 8 डिसेंबर आनी 9 म्हयन्या उपरांत 8 सप्टेंबर तिचो बर्थडे आमी करता. आनी हे भशेन देव मानून घेता मनशाची यात्रा. एके आवयच्या कुसव्यांत आमी जल्मता. तेच भाशेन जेजूचो तोच गोड समो 25 मार्च आनी 25 डिसेंबर आतां येवचो आहा 9 म्हयने कुसव्यान सायबीण मांयचे. हें दाखयता देव आमची सगळ्यांची यात्रा मानता. आमच्या आवयच्या कुसव्यांतान जल्मान आनी मरणान आमी पवित्र रावंक कुरपेंच्यो सायबीण मांयची आयची परब सगळ्यांक वेंग देवाची उक्ती करता. सगळ्या मनशांक त्याच व्हडटेपणान डिग्निफायड जिवीत जिवंक कुरपेचें जिवीत आपणावंक देवाचें आपणावंक तुमकां सगळ्यांक खुशे बरीत आनी कुरपे बरीत परब हांव घेता. क्रिसमस येवचो आहा आमी रावता. वी आर वेटिंग बट इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. एवरी डे कॅन बी क्रिसमस. सदांच आमकां नातालां जावं येता. वी डोंट वेट फॉर 40 days. जेजू आमकां मेळटा एवरी टायम एवरी मोमेंट एवरीवेर. आनी ह्या बसत आमी उक्ते रावपाची गरज आनी उक्तेपण की आमकां ओदीक ओखाड आपयता टू वेट फॉर द लॉर्ड. देवाक आमी रावंक मीन्स 25th देव आमकां आमचे बसत रावता म्हणून उगडास करया आनी देव आमकां सदांच आनी सगळे वेळार स्वताच मेळटा. त्या मेळटल्या देवाक आमी रावता ह्या 40 days आनी 25th आमी फेस्त व्हडलें करता. हें फेस्त खुशालकायेचें आमकां जावं हांव रावता. देव तुमकां बरें करूं.